रस्तो अपघात तशेंच येरादारीन ड्रायव्हर तशेंच रायडरांची बेशिस्त प्रचंड वाडिल्ल्यान गोंयची ड्रायव्हिंग स्कुलां सरकाराच्या स्कॅनरा खाला आयल्यात. सरकारान हरियाणांतल्या गुरगांवच्या इंटरनॅशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव्ह टेक्नॉलॉजी एजन्सीक गोंयच्या 135 ड्रायव्हिंग स्कुलांचो ऑडिट रिपोर्ट करूंक लायिल्लो. सगळ्या स्कुलांची पळोवणी करून कंपनीन रिपोर्ट केला. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण 135 स्कुलांतली फक्त 20 ते 25 कायद्यान पात्र. बाकीची ड्रायव्हिंग स्कुलां कायद्यांतल्या टेस्टीन फेल. सारकी सुवात ट्रेनिंग इन्स्ट्रक्टर टूल किट ना. इन्स्ट्रक्टर मेकॅनिकल वा ITI डिग्रीवालो जाय. चडशे इन्स्ट्रक्टर शिक्षणीक पात्रेन बसनात. फुडल्या सप्तका भितर एजन्सी स्कुलाचो ऑडिट रिपोर्ट सरकाराक दितली. ते उपरांत सरकार चवकशी चालू करतलो. ड्रायव्हिंग स्कुलाक थोडो प्रास दिवन गजाली जाग्यार घालूंक मुदत दितले म्हूण सुत्रां सांगतात. तरी पूण गजाली जाग्यार पडना जाल्यार मात ड्रायव्हिंग स्कुलाचें रजिस्ट्रेशन रद्द जातलें. ड्रायव्हिंग लायसन्स काडपाक ड्रायव्हिंग स्कुलांत शिकप सक्तीचें. फाटल्या वर्सभरांत खात्यान 24,000 ड्रायव्हिंग लायसन्सां इश्यू केल्यात. हातूंतले कितलेशेच ड्रायव्हर ऑडिट टेस्ट फेल जाल्या ह्या ड्रायव्हिंग स्कुलां मार्फत आयिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.